mamot vetan. Sforțuloita, plăcerea sogleți mogace, urmești fără sforțuloita, plăcerea sogleți mogace, urzola nu svațornițo, am sode, am ce fac uita. Some stanglagia boita, abnace boutico moita, urzola nu svațornițo, am sode, am ce fac uita.
मोगाचे Urmis porras bolsodoita Achera sogles mogache सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो हॅपी व्हॅलेंटायन्स डे हॅपी वी डे आयज व्हॅलेंटायन्स डे आनी वी डे वोट डे म्हणटच आमच्या गोंयच्या मोगा पासत आमी आयज सगळीं मत मारपाक वयतली कोणूच चुकयनासतना सगळीं भायर सरतली खेरीत भाशेन आमी आयच्या दिसाक मागुया हें मतदान बरे भाशेन जावपाक सगळ्या उमेदवारां पासत मागुया सगळ्या मतदारां पासत मागुया हेर सगळे आयज आमी विसरया आनी देव आमकां वाट दाखयता देवान आमच्या मतीन घातलेलें आसा तयारी केल्ली आसा हेंच मनान दवरून आनीक एक फावटी खतखत्यान देवा लागीं मागुया सायबा आमकां जाय तशें न्हय पूण तुका जाय तशें जावं देवाची खुशी करूंक आमकां सगल्यांक बरें मन दी म्हूण आमी मागुया आनी हो आयज आख्खो प्रोसेस जाता आसतना ही सगळी मांडावळ बरे भाशेन जावंक सगळ्याक शांती आसूंक झगडीं केस्तांवां जायना जावंक आनीक शांततायेन आमच्या गोंयान हें मतदान जावंक आमी मागुया आयची मिसाची भेटयता देवाक दिनवासून सिरील फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक दुसरें तसो भेटयता क्रेसंट मिस्किता आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरया सेड्रीक कुलासो आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया आनी सगळीं जीं कोण आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात वो लग्नाचो दीस मनयतात तांचेर सगळ्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं बाबा भयणो आयच्या दिसा किरीत भाशेन आमी सगळीं मतदान करूंक वेता आसतना देव आमकां उगडास करता तुमकां हांवें अधिकार दिल्लो आसा हो अधिकार तुमी जुटयो घेतले त्या मनशांक दिवंक वेतल्यात आज तुमी ह्या लोकशायेचे राजा म्हणटकूच तुमचो अधिकार तुमी खोसयेसान मारूंक आमी खुणा सोदतात तेन्ना जेसू म्हणटा ये पोरजेक हांव खुणा दिवचो ना कित्याक हांवें तांकां खुणा दिल्ल्यो आसात म्हजें आसणें तांचे सवें आसा पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुमकां भरलेलीं आसात तुमकां सगल्यांक देवान पवित्र आत्म्यान भरून आपले पाटलावदारा कशीं ह्या संवसारांत पाठयल्यात जाल्यार आमी ताची पाटलावदारां कशीं ह्या संवसारांत उदीक आनी उदीक उजवाडाच्यो कोरण्यो करूंक न्हय काडोकाच्यो कोरण्यो करूंक जशें कालच्या दिसा जायत्यो वस्तू काडोकाच्यो घडलेल्यो आसात सांगपाच्यो न्हय पूण आमी मनीस म्हणटच असोक्त आमी जायते फावटी आमी ह्यो काडोकाच्यो वस्तू करून समजता आमचे मदें जुट्टी येतली अधिकार येतले असले जावचे न्हय पूण आमी खरेंच ह्या देशाचे नागरीक कशे आमच्या उजवाडांत आमी चलूंक देवान दिल्लो अधिकार बरे तरेन वापरूंक आनी बरे मनीस आमकां निवडून हाडूंक ह्या मिसान कोतकोत्यान आमकां मागतना पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया देवाक आमकां बोगोस म्हूण मागुया आनी आमी आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर पुजयता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्य सदांच्या परमरी सगळ्या दुदांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थना आयच्या दिसा किरीत भाशेन आमी सार्वजनीक गरजां खातीर घेतलेली मागण्या मदें आमी आमच्या देशा खातीर भोव करून आमच्या गांवांक पासत आनी आमच्या ह्या सगळ्या वेंचणुके पासत आमी हे मागणें करता देवा आमच्या बापा ओगोणी जाणवायेचे मांडावळीन तूं सगळें चलयताय आमच्या देशा आनी आमच्या गांवां खातीर आमी करता त्या मागण्यांक कान दी आमचे अधिकारी
आपले जाणवाईन आणि सर्व नागरिक आपल्या प्रामाणिकपणान सगळ्या मध्ये नीत आणि एकवट तीर बुन्यादीर बांदून हाडूंक हे पुरे आमच्या शारांत, आमच्या गांवांत आनी आमच्या देशांत शांती सवस्काय सदां नोंदो. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. भगिवन जाकोबाची चिठ्ठीची सुरवात. भगिवन जाकोबाची चिठ्ठीची सुरवात. सगल्यांक शिपडलेल्या 12 कुलांक देवा आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचो सेवक जाकोब नमन करता. म्हज्या भावा भयणीनो, तुमचेर जिनोस्वार ताळण्यो येता तेन्ना त्यो एक व्हड कुशलकाय म्हूण मानून घेयात. खरें म्हणल्यार तुमचो असोल भावार्थ तीरपण उत्पन्न करता आनी तीरपणाचें फळ म्हणल्यार समूरपण. अशें तुमी संपूर्ण आनी प्रामाणीक जावंक पावतल्यात आनी तुमकां आनीक कांय उणें जावचें ना. तुमच्या मदल्या कोणाकूय जाणवायची गरज आसा जाल्यार ताणें ती देवा लागीं मागची. तो ताका दितलो, कित्याक तो सगल्यांक उदारपण आनी तोंडार मारिनासतना दिता. पूण कसलोच दुबाव दवरिनासतना भावार्थान ती मागूंक जाय. दुबाव दवरता तो मनीस वाऱ्यान हालता दोलता तसल्या दोरयाच्या लारा भाशेन दोशी ओडोन सोदां ओतीर पावलांनी चलून असल्या मनशान आपूण मागता तें सोर्वेस्पोर दितलो म्हूण चिंतूंक फावना. गरीब तो भाव देव आपणाक वयर काडटा म्हूण वडवीक बगूं आनी तसलेच गिरेस्त मनीस देव आपणाक किकोण करता तातून वडवीक बगूं, कित्याक तोंडाच्या फुला भाशेन तो नाच जातलो. सुर्याची कडक किरणां पडटात आनी तोंड सुकता आनी ताचें फूल पडटा आनी ताची संपूर्णाय उडून वेता. अशेंच आपलो वेपार धंदो करतना गिरेस्त मनीस भावून चुकून वेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुमचो जबाब जावं दी. कोणवलाईन म्हाका वेंगोय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. कोणवलाईन म्हाका वेंगोय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. म्हजेर कोश्ट उपरांत पडटा आदीं हांव चुकलों, पूण आतां हांव तुजें उतर सांबाळटां. तूं खरेंच बरो आनी तूं करताय तें सगळेंच बरें. तुजें नेम म्हाका शिकय. जबाब. कोणवलाईन म्हाका वेंगोय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. म्हजेर कोश्ट उपरांत आयले ते बऱ्याक आयले असो हांव तुजें नेम शिकूंक पावलों. संवसारांतले रुपया भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुजी शिकयलोली समूर्त. जबाब. कोणवलाईन म्हाका वेंगोय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. तुजे कायद्या प्रामाणीकपणाचे आनी हांव जाणां सर्वेस्परा. म्हज्या तळमळा धाडल्या ते विस्वाशीपणान धाडल्या, पूण तुज्या चाकरा बासायलोले त्या प्रमाणे तुज्या मोगान म्हाका बुंजय आनी धीर दी. जबाब. कोणवलाईन म्हाका वेंगोय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. उद्गार. Sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. जेजू म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच.
कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरी सर्वेस्पराक जोय. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एकदां फारिसीव भायर सरले आनी जेजू कडेन भासाभास करूंक लागले आनी ताची परिक्षा करूंक ताचे कडेन स्वर्गावेली एक कुणा मागूंक लागले आनी आपल्या कारचान तावन सुस्कारून ताणें म्हणलें, ही सोसोत कित्याक म्हूण खुणा सोदता? हांव तुमकां खरेंच सांगता, हे सोंसतीक खुणा मेळचीच ना. आनी तांकां सांडून तो नव्यान ओड्यात चडलो आनी पेले तोडी गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगार बाबा भयणीनो, आज तान आमी बागयोन जाकोबाचे चिटीची सुरवात करता आनी बागयोन जाकोब आपले चिटींत फाल्यांच्या दिसा वाचतले आमी ताळणेन तीर रावता तो मनीस सुभागी अशें आमकां सांगता. आयच्या दिसा काय बरें उतरांनी तो आमकां बाबा भयणीनो बुजवण दिता आनी म्हणटा, जिनसवार ताळण्यो येतात तेन्ना त्यो एक व्हड कुशालकाय म्हूण मानून घेयात. कित्याक तुमचो ओसोल भावार तीरपण उत्पन्न करता आनी तीरपणाचें फळ म्हणल्यार सुपूर्णाय. अशें तुमी सुपूर्ण आनी प्रमाणीक जावंक पावतल्यात आनी तुमकां आनी कांयच उणें जावचें ना. म्हणजे भावार्थान तुमी तीर रावात. जो मनीस ताळणेचेर बाबा भयणीनो तीर रावता तो मनीस सुभागी. आमी जाणाव बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाच न्हय, रातच्या काळार जायत्यो ताळण्यो मनशाक आयल्यो. ह्या दिसांनी गरज आसात त्यो. कोण एनवलप घेवन येता, कोण वस्तू घेवन येता, कोण सोरो दिता, कोण हेर वस्तू आमकां वांटतात आनी अशें आमकां मेळटलें काय म्हण आमी थोडी आशेन रावता. जायते फावटी असले करतले मनीस समजतात की दुसरो मनीस म्हज्या भागाक येतलो, दुसरो मनीस मन बदलतलो. पूण जो मनीस तीरपणान आपल्या विश्वासान रावता, जो मनीस आपलो भावार्थ आलोवंक दिना, जो मनीस जाणा आपूण कितें करूंक वेतलो तें खरेंच भावार्था प्रमाणे हांव म्हज्यो करण्यो करतलो, असल्या मनशाक सुभागीपण मेळटलें म्हूण बागयोन जाकोब आपले चिटींतल्यान बरयता. आनी काय बरें म्हणटा, तुमचे जिनसावार ताळण्यो येतात तेन्ना त्यो एक व्हड कुशालकाय म्हूण तुमी मानून घेयात. कित्याक तुमी असोल भावार्थान तीरपण उत्पन्न करतात. भाऊन असल्यो ताळण्यो येतात तेन्ना तुमी अदीक आनी अदीक तीर आसात म्हूण तुमी दाखोड करतात. तुमच्या मदल्या कोणाकूय जाणवायची गरज आसा जाल्यार तांणी देवा लागीं ती मागची आनी आयच्या दिसा बू करून आमी हे जाणवायेक उलो मारचो. कित्याक आमची बुद्धी जायते फावटी धोंपरांनी आसता. जाणा जावन पर्यंत आमी वचून सगळीं पिशेपणां करता. जाणा जावन पर्यंत शाणेपण आमकां आसा, बूद आमकां आसा, तरी पूण बाबा भयणो ताळणेक आमी सांपडटा आनी पातकाक आमी पडटा. अशें दुबाव कसलोच तुमी धरिनासतना भावार्थाक ती तुमी मागूंक जाय. दुबाव दवरता तो मनीस वाऱ्यान आलता दोलता तसल्या दर्याच्या लारा भाशेन. म्हणटकच तुका तो दुबाव आसा, वाऱ्यार आलता दोलता ते भाशेन लार. आमी जाणा लार बाबा भयण एक बाटी येता आनी बाबा भयण तो सगळें आपल्या बरोबर घेवन वेता वो तें थंयच बाबा भयण आपल्याकूच निसंटण करूंक पावता. सदांच तुमी दोशी तुमी ओडो न्हय, पूण तुमचे मदें ओतीर पावलांनी चलून तुमी आपूण मागता तें सर्वेस्पोर दितलो म्हूण चिंतून रावात. म्हणटच भावार्थान तुमी तीर रावात आनी जो मनीस भावार्थान तीर रावता तो सुभागी. बागयोन त्रिजा आविलाचे बरयताले आपल्या बरोवपान. ते म्हणटाले, सगल्यो वस्तू आमकां देवा सोदून येतात, पूण ह्यो सगल्यो वस्तू आमकां ज्यो येतात त्यो बाबा सोरतात. एकूच वस्त उरता, ती जावन आसा देव.
सासणांक तोखता तसलो दिव. आनी जेजू आयच्या शुभ वर्तमानान म्हणटा ही पोरजा म्हजे लागीं एक खुणा मागता आनी हांव तांकां खुणा दिवचो ना. हे संस्थीक खुणा मेळची ना, कित्याक हांव जावन आसा एक व्हड खुणा. हांवें बोबाड मारची आसा ती बोबाड मारली, हांवें तांचो बावाड तीर करचो आसा तो तीर केलो, हांवें तांची अंतस्करणाक चवकशी करपाची आसली ती चवकशी करूंक तांकां बावडनो ओरडोन सांगलें. तरी पूण ही पोरजा आपलें काळीज मन उगडिना जाल्यार तांचें कोटा. तीर आनी सिदोन हातून आमी काय बरे उचतो आयकता. अब्राहमान म्हणलें सायबा 10 जाण आसत जाल्यार तरी काकलूत कर आनी देवाक मेळूंक ना. आमचे मदें असलो बावाड आसचो की आमी देवाक पुरते, देवाक मानता तसले मनीस जावचे. आमी देवा सवे अदीक तीर रावचे, कित्याक देव आमचे वरवीं बरेपण आमकां हाडूंक सोदता. आयच्या दिसा जेन्ना आमी मतदान करूंक वेता तेन्ना देव गुडीक आमच्या एका मता वरवीं गुडीक बरेपण आमकां हाडटलो. जायते फावटी आमी म्हणटले कित्याक फायदो, आमी केलें मत केलें पूण दुसरोच वेगळोच येयलो ना. देवाची येवजण आमी मानून घेवया. भावार्थान पयले सुवातेर आमी त्या मतदानान केंद्रान वेता तेन्ना भावार्थान आमी मत आमचें घालुया. आमी जाणा कुस्केसा प्रमाणे आमकां मत घालूंक उलो मारला. आमचो तीर भावार्थ आमी देवाचेर पातयेवन वचुया. तेन्नाच की कोनवाडाईन म्हाका वागूय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो अशें आयचो जबाब आमी म्हणला ते आमकां फावो जातलें. कित्याक आमचो जीव वाचतलो जाल्यार आमी कोनवाडाईन देवा सोशी ताची कोनवाळे आमकां दी म्हूण मागुया. आयच्या दिसा किरीत भाशेन आमच्या गोंया खातीर आमी बाबा बुने पावल मारतले. आयच्या दिसा किरीत भाशेन आमचे मदें दोशी करतात तसल्या मनशांक नाटक करूंक आमी हें पावल मारतले. आयच्या दिसा आमचे मदें भेद घालतात तसल्या मनशांक पयसावंक आमी हें पावल मारतले. आयच्या दिसा आमकां आडगां नाडगां करून फटयतात असल्या मनशांक पयसावंक आमी हें पावल मारतले. आयच्या दिसा बाबा पदवेन आपले जुट्टेर आसात आनी आमकां सगळ्यांक गुलाम कशे दवरतात असल्या मनशांक पयसावंक आमी हें पावल मारतले. आयच्या दिसा भाव भयणीनो आमच्या राज्या खातीर आनी आमचे सृश्टीचो सांबाळ करचे खातीर आमी हें पावल मारतले. आयच्या दिसा भाव भयणीनो आमी हें पावल मारतले तेन्ना आमच्या पिणगेक येतले पिणगेक बरो फुडार मेळूंक आमी हें पावल मारतले. सगळे आमी थीर बरवशान बाबा भयणीनो वावर करुया. सगळीं आमी एक मनान आमचें मत मारुया. आमकां गुडेक सगळ्यांनी नाडली, आमकां गुडेक ताळणेन घातली, आमकां गुडीक तांणी आपले विचार दाखयले, आमकां गुडीक वेगवेगळे व्हिडियोज आयले, आमकां गुडीक वेगवेगळ्यो दुसऱ्यो वस्तू आयल्यो, दुसऱ्यांनी आमकां आपली शाणेपणां सांगली. पूण आमचो बावार्थ, आमचें तीरपण आमी आमचे उदारगती खातीर, आमचो बावार्थ जे आमचे बरेपण हाडटले असल्या मनशां खातीर, आमचो बावार्थ आमकां राखून दवरतले असल्या मनशां खातीर, आमचो बावार्थ जे स्वतान जियोंक आमकां आदार दितले असल्या मनशां खातीर आमी वचून आमचो अधिकार ह्या लोकशायेन दिल्लो आमी वापरुया. तेन्नाच की बाबा भयणो आमकां सगळ्यांक देवाचें राज फावो जातलें. तेन्नाच की जेजू आमकां गुडेक म्हणटलो, मोशी पाटलावदारां कशी तुमी ह्या संवसारांत उजवाडाचे फुले जाले, शाबास बोऱ्या आनी खालतिकायच्या चाकऱ्या, म्हज्या राज्यांत तूं ये. आमकां असलें भाग फावो जावंक आमकां सगळ्यांक अधिकार दिला तो आयच्या दिसाक बरे तरेन वापरूंक आमकां कृपा आनी बोर मागून घेवया. आनी सगळीं आमी भाव भयणो विचार करनासतना पूण आमचो बावार्थ ती धरून आमी भायर सरुया आनी मतदान करूंक वचुया. हीच कृपा आमकां मागून घेवया. गायन घेऊया C38 पेज नंबर 44 C38. Tu
म्हज्या भाव भयणे म्हज्यान तुमचे बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसली सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या याखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा हे भेटोवणे वरवीं आमची कारचा नितळ निर्मोळ जाव, आमची जिणेची चाल नवी जाव आनी तुजी खुशी पाळूंक आमकां गोठाय मेळूं. हे परी सर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावूं हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची कारजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयर अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाचे देवा सर कार्यान सोदता आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमची दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासताव जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणे. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल चडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दरबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटभर गोटुया. तुझ्या खुसाली शिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोया. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुडी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली, देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सोदतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परचुरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची विधी भोंवतणी एकठांय जालेल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चोपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून सूर काडी तुका मानवल्यात. ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोही मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन.
आमच्या सुरुंडराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणे पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवाड. सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवाड. दय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरायता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसगा जी खुशी परमन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तर जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुगले आमी सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आख्खोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. तुका
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, सर्गीच्या स्वादीक जेवणान आमचे बुकेल्ले ओतमे तुवें दादोशी केल्याय. आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पसोड आमी सदांकाल आशूंक निर्मी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आतां मीस जाल्या उपरांत आमी वेंचणुके खातीर मागणी करतल्या उपरांत पवित्र संस्काराची बोजोड आयचे दिसभर आमी चलयतल्या. बाबा बिडिनो जांकां कुशी आसात आनी मतदान करून जाल्या उपरांत येवंक जाता वो तुमी मतदान करूंक वेचीन आदी आतां तुमी पवित्र संस्काराक भेट करची. देवाची कृपा मागची, कित्याक देव जाय ते आमकां करूंक शकता. देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. देव आमची मनां उसवाडावंक आनी आमकां उदीक आनी उदीक घोटायेन भरूंक आमकां कृपा मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. विष्णुका सोमयार मागणे. सोद पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोद पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सगली पदवी तुझे तावन येता. संसार तुझे मंडावळी परमणे चलून व्हरूंक मनशांक तुवें अधिकार दिलाय देखून आमी तुका आर्गां दिता. जेजूच्या याज्ञिकी प्रवादी आनी गवळीक कार्यान आमकां वांटो दिवन तुझे राज बांदूंक तुवें आमकां पाठयली. आमच्या गोंयान जावच्यो आसात त्या विधानसभेच्या विष्णुका सोमयार ही म्हजी जबाबदारी जतनायेन पाळूंक म्हाका तुज्या आत्म्यान भर. म्हज्या अंतस्कणाक तुजो उजवाड म्हज्या मोनाक तुजी जाणवाय आनी म्हज्या काळजाक तुजो धीर दी. म्हजो मोत इबाड करची वो म्हजोच फायदो पळोवन मोत दिवची ताळणी म्हजे सोरशिल्ली पयस कोर. बापा तुझे मांडावळी परमणे एक बरो सरकार आमच्या गोंय राज्याक फावो कोर. जाती कातीचो देश धर्माचो भेद उतरून प्रामाणिकपणान आनी स्वतान वावुरतले देशाच्या संविधाना परमणे सगळ्या मनशाचे होप राखतले आमदार सेवो आमकां फावो कोर. एकामेकाच्या हाताक हात दिवन एक नवे मनीसकूळ एक नवो समाज निर्माण करूंक आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. गायन घेऊया F8 पेज नंबर 89. F8. सगळ्यांनी दिमी घालची. Jesus
भोव पवित्र साक्रामेंतान आसलेल्या जेसू, खरेपणी तूं आमचे बरोबर आयच्या दिसाक आसाय म्हूण आमी सत मानता. खुणा जायत्यो तुज्यान दिवंक जातात, पण तुवें आमकां म्हणलां तशेंच हे परचेक आनीक आनीक खुणा मेळच्यो ना. तरी आसतना दुनिया आमचे सगळें उदारपणान तुवें ही व्हडांतली व्हड खुणा आमकां दवरल्या. ह्या साद्या उंड्यांत भोव पवित्र संस्कारान तुजी आजिरी तूं खरेपणी ह्या भोव पवित्र संस्कारान आयज आमचे बरोबर आसाय म्हूण आमी सत मानता. दुनिया सगळी तयारी आमी केल्या. जें कितें जाणा जावंक जाय आसलें ती माहिती आमी घेतल्या. जें कितें उलोवंक जाय आसलें एकामेका लागीं तें आमी उलोवन भासाभास केल्या. निर्णय आमी कोणाक मोत मारूंक सोदता ताचे विशीं चडशे जाणांनी आमी निर्णय घेतला. जरी
थोडीं जाणां आमचे मदलीं आजून पासून घुसपागोंदळाक आसात. मोगडा जेजू, आमी जें कितें चिंतलां, जें कितें येवजिलां, जें कितें आयकलां, उलयल्यात, भासाभास केल्यात, त्यो सगल्यो आमी ह्या वेळार कुशीन दवरता, तुज्या पांयाशी हाडटा. आनी तुजें मन आमकां दी म्हूण मागता. सगल्या मतदारांक आयज तूं तुजें मन दी. खंयचोय सरकार येवं, पूण आमचें मत आयज गरजेचें. ह्या मताचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आनीक आमकां जाय तशें न्हय, आमचे जाणवाये प्रमाणे न्हय, आमचे जाणवायेन करूंक जाय आसलें तितलें दुनिया आमी केलें. तर आतां तुजीच जाणवाय, तुजीच खुशी जावं. हेंच म्हणून दुनिया आमी आख्खें आमचें आयच्या दिसाचो वावर वा आयच्या दिसाचो इव्हेंट, आयज आमचो वोटींग डे तुज्या हातान घालता. सगल्या मतदारांक, सगल्या उमेदवारांक, सगल्या कारभाऱ्यांक तुज्या हातान घालता. तूं राजवटकी चलय. यू टेक कंट्रोल. तुज्या हातान घे दुनिया. हेंच मनान दवरून आमी गीत करुया, आय सरेंडर ऑल. सगल्या मनान, सगल्या काळजान, सगल्या बळान आनी सगळे सक्तीन आयचें आमचें मतदान आमच्या सोमयाच्या पांयाशी दवरून, आमच्यो मानी खोल भागावन खालतिकायेन भोव पवित्र संस्कारांत आसलेल्या जेजूक पोरनिपाट आनी नमस्कार करुया. सांगला तशें भाव भयणीनो, आयचो आख्खो दिसभर भोव पवित्र संस्काराची भोजवण चालूच आसतली. परपेच्युअल एडोरेशन चालूच आसतलें. लायव्ह स्ट्रीम जावचें ना. कोणाक खुशी आसा तांणी खंयच्याय वेळार येवन जेजूक सांगात दिवं येता. आख्खो दिसभर हें मतदान जेन्ना चलता तेन्ना भोव पवित्र संस्कार उक्तोच आसतलो. येवन जाता ते भाशेन तुमकां जाय त्या वेळार जेजूक इल्लोसो सांगात दिवया. ताच्या हातान हो आख्खो दीस आमी दवरुया.